हालीच चालल्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेन बऱ्याच मतदारसंघात नोटा मतांची नोंदणी दिसली। राज्यात वेंचणुकेन 1.12% मतदारांनी नोटा ह्या पर्यायाची निवड केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। वेंचणुकेत दर एका मतदाराक आपल्या आवडी प्रमाण आपल्याक जाय त्या उमेदवाराक मतदान करपाचो हक्क आसा। ज्या मतदाराक खंयच्याच उमेदवाराक मतदान करपाचें ना वा एकूय उमेदवार ज्या मतदाराक पात्र दिसना तेन्ना त्या मतदाराक नोटा हो खासा पर्याय आसा। नोटा म्हळ्यार नन ऑफ दी अबाव। हाचो अर्थ दिल्ल्या उमेदवारां मदलो एकय उमेदवार नाका म्हण सांगपाची संद मतदाराक मेळटा। गोंयांत 14 फेब्रुवारी 2022 40 मतदारसंघां खातीर मतदान जाल्लें। 10 मार्चाक ह्या वेंचणुकेचो निकाल लागलो। हातूंत मतदारांनी वेंचणुकेत 1.12% मतांनी नोटा ह्या पर्यायाची निवड केल्या। म्हळ्यार एकूण 15,633 मतदार आसात जांणी सगळ्या उमेदवारांचेर अविश्वास व्यक्त केला, पसंती दाखयल्ली ना। नदर मारुया खंयच्या मतदारसंघांत कितलीं नोटा मतां पडल्यात तीं। हळदोण्या 260, बाणावले 161, दिवचले 341, कळंगूट 173, काणकोणा 296, कुट्टाळे 213, कुमारजुंव्यां 328, कुंकळ्या 186, कुडचड्यार 216, कुडतरी 232, दाबोळे 198, फातोड्डा 254, मयां 332, मांद्र्या 261, म्हापशां 296, मडकय 373, मडगांव 261, मुरगांव 107, नावेली 168, नुवें 175, पणजे 173, पेडण्यां 363, फोंड्यां 292, पर्यां 542, पर्वरे 443, प्रियोळांत 244, केपें 246, साळगांवां 212, सांग्यार 241, सांखळे 286, सावड्डे 280, शिवोले 206, शिरोड्या 235, सांतांद्रे 137, सांताक्रूज 349, ताळगांवां 421, थिवी 202, वाळपय 411, वास्को 244, वेळी 241। विशेष म्हळ्यार पर्यें जंय सगळ्यांत चड 14,000 मतांच्या फरकान जैत मेळ्ळा थंय 542 नोटा मतांचो आंकडो नोंद जाला। जाल्यार दुसरे वटेन सगळ्यांत कमी नोटांची नोंद मुरगांवांत फकत 107 मतां जाल्या। पर्वरेंतय ह्या फावट 2.23% मतदारांनी नोटा पर्यायाक पसंती दाखयल्या। आतां प्रस्न असो आसा, ह्या वेंचणुकेंत इतले उमेदवारांचे जनतेक पर्याय आशिल्ले, खुबशे नवे राजकीय पक्ष आशिल्ले, नवे चेहरे आशिल्ले, तरी इतलीं मतां नोटाक पडपा फाटलें कारण कितें? RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।